आमी हांगा फिशरीज जेटी हांगा आमी आयिल्ले कित्याक स्थानीक ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे आसा तांणी उलो मारिल्लो आनी आमच्या फाटल्यान दिश्टी पडटा दोन तांबड्यो बोटी ज्यो काल हे आमचे गोंयकार भाव आनी दर्या भितर वचून तांकां काल धरले. हांगा आमकां फक्त दोनूच बोटी दिसता, पूण काल जेन्ना प्रसंग आयलो तेन्ना थंय जवळपास 80 बोटी थंय एक ग्रूप करून बुल ट्रॉलिंग करताले. टायम एंड अगेन हे आमचे नुस्तेकार भाव सदांच हो मुद्दो उठयत आसा की बुल ट्रॉलिंग म्हणटा तें बंद जावपाक जाय. आमी एसेंब्लीन पळयलें की मुख्यमंत्री व्हडले व्हडले घोशणा करता, फिशरीज मिनिस्टर व्हडले व्हडले घोशणा करता, ते सांगता की जे बुल ट्रॉलिंग करतले तांकां आमी वी वील टेक स्ट्रिक्ट एक्शन. कांयच जायना, सळो गोबर. फाटल्या म्हयन्यान आमी पळयलें की 2 अश्योच मालपेच्यो बोटी बुल ट्रॉलिंग करता आसतना धरिल्ल्यो. तांकां हे फिशरीज डिपार्टमेंट जे हँड इन ग्लोव्ज आसा हांच्या बरोबर तांकां हाडटा, कितें एक बारीकशें रिपोर्ट करता, बारीकशें कितें नुस्तें दाखयता, एक बारीकशी फायन घालता आनी तांकां परत धाडटा. कालचो जो इन्सिडंट जालो त्या इन्सिडंटान हांव मुद्दामून आमचो गोंयचो पुलीस बाब युवराज हे सगळे म्हाका दिसता ट्रेडिशनल बोटकार ताचे धन्यवाद करतात. तो आनी ताजो वांगडी पुलीस हे 2 जाणांनी मेळून आपलो जीव धोक्यान घालून ह्यो बोटी धरिल्ल्यो आसा. आतां आमी हांगा स्टेट ऑफ अफेर ह्या पुलीस डिपार्टमेंटाचें आमकां हांगा दिसून येता. फिशरीज डिपार्टमेंटा कडेन बोटूच ना हे बुल ट्रॉलिंग हाय स्पीड जे बोटी आसा तांकां धरपाक. दॅट इज अबाउट 700 हॉर्स पॉवराच्यो बोटी आनी आमचे पळय फिशरीज डिपार्टमेंटाची जी बारीकसो पोनेळ असो ती धरल्यो, तातूंत फिशरीज डिपार्टमेंट आमचे सगळे नुस्तेकार भावांच्यो बोटी यूज करता. पेट्रोल नुस्तेकार भावांचे धरप आनी म्हणल्यार आतां नुस्तेकार भावांनी नुस्तें मारपाचो धंदो बंद करून विजिलन्स चालू करपाचें ह्या मुख्यमंत्र्याक लागून. ह्या गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत स्वताक 25 पुलीस घेवन भोंवता, पूण हांगा हे भायले बोटी येवन जे बुल ट्रॉलिंग करतात तांकां धरपाक फक्त 2च पुलीस. आतां ह्या 2 पुलीस बाबडे ते 80 बोटीर म्हणजे प्रत्येक बोटीचेर 8 तरी क्रू आसता. सो 80 बोटी धरलेल्या 60 जवळपास 60 ते 70 हे भायले क्रू जाले. ह्या 70 लोकां कडेन ह्या बाबडे 2 पुलीसवाले आनी हे आमचे ट्रेडिशनल बोटकारांनी कशें झगडप. म्हाका दिसता दीस इज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ लॉ अँड ऑर्डर. आमी तांकां सांगलां की जो लिगल एसिस्टंट तुमकां लागतलो दॅट वी आर प्रोवायडींग. वी आर मुवींग लिगली टू द डायरेक्टर ऑफ फिशरीज. हाय स्पीड बोट, हाय स्पीड इंजिन बोट. आमची एक बोट चलता 100 हॉर्स पॉवरची आणि यांची बोटी आहा 400 हॉर्स पॉवरची. म्हणजे एक बोट इज इक्वलंट टू अराउंड आमची त्यांची एक बोट इज इक्वलंट टू अराउंड 10 बोट्स. हे एक बोट म्हटल्यार पेर फिशींग केली फाटल्यान जाल्यार आमची बोटींग धाकटे बोटींग कांयच नुस्तें मेळना. हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता ह्यो बोटी बंद करच्यो आनी सगल्यो त्यो बोटी इल्लिगल आमचे ते 12 नॉट्स टेरिटोरियल वॉटरान येतात फिशींग करता. वीच त्योच बोटी तेंच्याच स्टेटीन बॅन केल्ली आहा. ते 12 सोडून घाल 12 नॉटिकल भायर फिशींग करता. आमचे हांगासर कांयच रिस्ट्रिक्शन ना म्हणल्यार हांगासर गोंयान येता जाय तश्यो फिशींग करता आनी वयता. फाटल्यान आमचे ते ट्रेडिशनल फिशरमॅन आमी बोट ओनर्स आहा तांकां नुस्तें कांयच मेळना फाटल्यान आनी बोटी अश्योच बंद पडून बोटी फुटलेल्या धाकटे बोटी. हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता ह्यो सगल्यो बोटी इल्लिगल बोटी आहा त्यो ऑपरेट जाता त्यो बंद करच्यो आनी आमचे त्यो लायव्हलीहूड आहा फिशरमॅनाच्यो त्यो साल्वार करच्यो. हांव एक ट्रेडिशनल फिशरमॅन. म्हजें नांव अविनाश शिरोडकर. ट्रेडिशनल फिशरमॅन म्हणजे कितें आमी एक काडले आनी धरले तशें न्हू. म्हाजो बापूय म्हाजो आजो आदी टायमार काश्टी मारून बाग्यार मारून आमची पोटां भरताले. तेन्ना आमी ल्हान आसले, आमी पोटां कसलीच काडले, बोट नासली, जाळ नासले, कांय नासलें. तेन्ना आमी ल्हान भुरगे. आयज आमी व्हडले जाले आनी तो आमी चलयता. आतां आमकां इतले त्रास जाता की आयज पळय मालपेच्यो बोटी आमच्या गोंयान येता, इलिगल फिशींग करता, बुल ट्रॉलिंग करता. आयज आतां 2-3 वर्सां जालीं पळय आमी सगळे एकठांय जाता. स्वता आमी तांकां विकाक 7 दीस आतां आमी आयज म्हणजे निल्लीकार सदांच आमी ऑल गोवा सगळे फिशरीन फुडें आसता. विकाक 7 दीस, 1 दीस 2 दीस आमी नुस्तें केलें, 4थी दिसा आमकां तांकां बोटी धरपाक वचपाक जाय.
आमी खंय म्हणून धांवतले आमी सारके पळय आमकां इतले सतावणूक जाता सारके आमी फाटल्या दिसांनी 2 दीस 2 बोटी धरून हाडलेल्यो तेन्ना एक 8 दीस बोटी नासलेल्यो काय नासलेल्यो तेन्ना आमकां 8 दिसांक जायते नुस्तें मेळ्ळें बांगडे मेळ्ळे भरपूर मेळ्ळे आनी आमच्या गोंयकारांकूय आमचे ते बांगडे सवाय खावपाक गावले 100 रुपयांक 25 बांगडे आले गोंयकारूय आमचे हॅप्पी जाल्ले कित्याक आमचे जेन्ना आमकां गोंयकारांक मागांक नुस्तें मेळटलें न्हू तेन्नाच गोंयकारांक खावपाक मेळटलें पोट भरून आनी ते म्हणजे क्लीन सारके हे जे मालपेच्यो बोटी घेवन वयता न्हू ते गांवांक तेंच्या गांवांत वयता आनी ते फॉर्मेलीन घालता कित्याक ते 15-20 दीस बेश्टे उरना कितें तरी फॉर्मेलीन यूज करचो पडटा तांकां 15 दीस धाडल्या उपरांत ते गोंयांत धाडटले ते नुस्तें आमचे गोंयकार खातले ते खावन आमकां कसले कसले दुयेंस जाता आनी कॅन्सर जाता व्हडले दुयेंस जाता आनी तुमी सांगता हांव तुमकां डायरेक्ट सांगता पळय आमकां जेन्ना नुस्तें गावता न्हू तेन्ना आमकां ते आयसींग जावं आमकां फॉर्मेलीन करपाकूच मेळना ते आमकां बाजाराक खंय तरी गोंयकारांक खंय तरी विकचेच पडटा आनी ते 100 रुपयांक 25 घालचे पडटा तेन्नाच आमचो गोंयकार खरो गोंयकार हॅप्पी जाता 25-100 25 बांगडे मेळून हे मालपेक गावतले आनी तुमकां हांगा घातले ना मालपेक गावतले तुमकां कितें खावचें पडटलें फॉर्मेलीन खावचें पडटलें तेन्ना तेंच्यांनी चिंतपाक जाय आनी दुसरें म्हणजे आमी कितले फारां धरून हाडटले आयज आमचो तो गोंयांत दुकां येता रडपाचे दीस आमचे कितें करपाचें आमी ट्रेडिशन आयज आमची भुरगीं घरा कडेन रडटा पाय म्हणटा बापूय म्हणटा हांगा गेला फिशरीन गेला आनी व्हड्यार कोण वयतलो जोडपाक कोण वयतलो आं ती तांकां धाडचें पडलें आमकां आयज दुकां येता दोळ्यांनी आमच्या वॉटरांत हे आमची सगळे नेट घालताय ते नेटां इबाड कोत्ताय कितली नेट आहाय आमगेली इबाड कोत्ताय आनी फाटी एक 2 दीस 2 बोट दवरलेल्यो तेन्ना त्या दिसांनी मडगांवां नुस्त्याक उण जाल्लें ते कोंतान कळटा हे बोट हिंगसोन गोंयसोन नुस्तें वताय फॉर्मलीन घालताय आनी त्यो पोती गोंय हाडटाय आनी गोंयकारां खावयताय त्या पासत गोंयकारांकूय जागृत कोत्ताय कित्याक हे फॉर्मलिना नुस्तें हे एजंट तुमकां खावयताय आनी हे गोवोरमेंटान हेजेर एक्शन घेवचें ह्यो बोट्यो कायद्यान बुल ट्रॉलिंग आख्खे इंडियेक बंद आहा पूण हे गोंयांत ते एलाव कोत्ताय त्या पासत सीएमान ह्यो सगळ्यो बोटी बंद करच्यो गोंया टॅरिटरी वॉटराक हे ना जावपाक आनी हे कोस्ट गार्डाक हातीन दिवचे कित्याक कोस्टल पुलीस आमगे काणकोण ग्रूप आहा ते सांगताय कोस्टल पुलीसाय बोट ना खूंय वयतले काय आमकां धरपाक हें कितें हें चल्लें कितें आतां ते कोणूय टॅरिस्ट येवन तर भितर सरत कोणाक कळटलें हे गोवोरमेंटाले कांय हेंच ना गायडलायनूच ना हे लोकांक राखपाची आनी गोंय राखपाची हे पासत गोवोरमेंटान हेजेर कडक कायदो काडचो आनी ह्यो बोट्यो आमगे टॅरिटरी वॉटरां हे ना जावपाक बंद करची म्हूण हांव सीएमाक मागतां तितको पळय भियेलो न्हू आमचो लास्ट टायम म्हणून म्हाका न्हू हय रोडाक येयले आनी तितको भियेलो न्हू फर्स्ट टायम म्हाज्या जिवितांत ह्या फुडें व्हडलें आमकां रिस्क आमकां सोंसूंक जावंक आनी हे फोटींग पळय आतां आहा हे फोटींग जालीं 2 वर्सां पयलीं मायकल लोबो आनी सगळे आमचे ऑल गोवा फिशरमॅन आमकां सीएम हावजान आपोवन येले बाबा आपूण हिंकां ताबडतोब बंद करता म्हणून ही अजून तरी फोटींग कितें चालू आहा ही फोटींगगिरी कित्याक चालू आहा म्हाका कांय समजना वो हिंकां बॅगां पावता वो आमकां सगळ्यांक फिशरमॅनांक बाबा कबर करपाची परिस्थिती आहा अहें चिंतोंक येता म्हाका